आसुनेंगे होल्ड सोम्यन्नवारी आरंभिने एक फलोद्यान ते चांगरी पालिचुकोर कांबळने ये कम्मिटील नंतर आमगे लेक्केले काशीमठ शिष्यवृंदाले उत्तरभारतम मोंट आम्हाला नागरता ते तुम्ही तशी कार्यक्रम आणू तुमगेले एदांकी समय सांगितली सांगून चोवू तगजान कालेने इतिगीकोर कांबळे तुमगे जसं देमचे कम्मिटील सांगू का या सांगिल मधीने रोपविल म्हणून फळाम कासिन नाही ते काशीमठ आसिनेत आवळी सकता जलारी तुमगेले श्रद्धा ते रुक्काजान कामत वक्कलकडे घरकडे सर ना जलारी अंगेन रूपू एडके परिवारिच गुरु जावो नालताचे चढवणे तुमच्या जावो सगळं तुम्ही सकता नेम कांबळेने मन्ना असं निसदा स्वामी आले त्यांनी सांगितलं स्वामीने स्वामी चढ ते ताजेवती आमका निर्देश दितले उतने सांगून हेगले स्वामी आले पाय अंगड पाय पडून मेगेन दोन सर नमस्कार प्रथम जावन देवालय तेची आमगेल स्वाम्याने स्मरण करून हांगा सर्वांक प्रितीन आशीर्वाद करतात प्रकृती म्हणतात प्रकृती म्हळ्यार प्रकर्षेण कृती विशेष रूपारी कृती प्रकर्षेण म्हळ्यार विशेष रूपारी कृती मिळाली केलेली विशेष रूपार केलेली केल्ले मिळाली ताके कर्तृ सुख एक वस्तू आता एक बॉम्ब करतात हे कोण केलेने म्हणता असता आता बॉम्ब घेऊन त्या गेली ताई असता खंयचे कंपनी म्हणता नाजाल्यार खंयचे त्या गेली कोण केल्याने म्हणता तशी ही प्रकृती केलेली कोणे कोणे आम केलेले नाही तू केलेले नाही ओ वय आता सांगेल वय कोण की आम्ही एक झाड घालतात तर आम नव्हे केली ती झाड वयले होऊन वय रे भूईन तू सर्व बी घालता तर सर्व बी घालल्याने बी येतव ना त्यांचे बीएम का म्हणू एकल्याला संकल्प कोणालो देवान तबडी प्रकृती करची कोणे देवान विशेष रूपान केलेली प्रकृती म्हणतात ती नेचर म्हणून इंग्लिशान म्हणतात ती ताकाच मध्वाचार्य सांगता बहुचित्र जगत बहुताकरणात परशक्तीरनंद गुण परमहा बहु विचित्र जगत बहुताकरणात विंगविंगड वस्तून विंगविंगड केल्या देवान परशक्तीरनंद गुण परमहा आमची प्रकृती नेचर तितून संतोष आह्लाद दिता त्या एक मनीस आसा जाल्यार ताका रान्ना भितर गेल्यार मस्त रूप रुखावळ आसा पक्षी मृगाद येता ताका कितलो संतोष मेळटा भारी संतोष मेळटा तूंच तेंची आतां हांगा आंबला मेळ तितके स्थिती नुगून भायर आसा हांगा ते आहा रूप रुखावळ आसा रे आस्वास हेंच्या नेमकी रोडार गेल्यार देवीची प्रकृती खंयची म्हळ्यार कॉन्क्रीट हांगा पुरा रान आसा ते कॉन्क्रीट रान जर ते रान आनी हे रान पळया तर मनशान केलें न्हय हे देवान केलें थंय गेल्यार आमी करयात रे असो तो सब्जेक्ट मागीर उलोवया तशी देवान केलेली ही प्रकृती तेन्ना सांगता त्याक भारी छंद आई भारी संतोष आह्लाद प्रकृती ना आम्ही सांगतात या प्रकृती संरक्षण करका प्रकृती संरक्षण करका आम्ही एक घेता ती आवसू कडे संरक्षण करचे जाय आवसून आमकां संरक्षण करचें चरदा कोण करचे रे आवसून की तर प्रकृती मेल्यार आवसू
आपसून आमकां संरक्षण कोरता आपसून अशी संरक्षण करता आमकां आपसून शरण गेल्यार मात्र आपसूक आमी शरण वतात वय की नाही आता कोणे एक मारलो चार्जर ड्रस वय की नाही ओड एक पेट मारलो तेचेर डुम्माल कोण आसा सगळे लिंबू वचना ना वचून रडटनीक आपसूक पटून जाता आपसून सांगता वय की नाही तर आमी आपसूक संरक्षण करचें न्हय आपसून पळोवन देवची म्हणल्यार संरक्षण म्हणून जाता जाल्यार आमगेली ड्युटी प्रायजात तरी हांव जवळेर आमी संरक्षण करूं कोण रे आम कितले वर्ष ते आपसून तिगेल रगत दिवन तिगेल कितली न्हीद काणू आमकां वाडयलेलो वय की नाही एक आपसूली एक आपसून सांगीन घे ओड पुत्तात आमा तुका उतले वर्ष तूं म्हाका संरक्षण केलें न्हय उतले वाडयलें ना संरक्षण वाडयलें न्हय उतले सगळें कोण आज म्हाका कोठया दीस जाला कितली कोटी जाली आमगेल्या हातांत मेळ्ळ्या आमा म्हाका वाडयले खातीर तुका कितले कोटी रुपये जाय आम दिवच्या तयार आसा सांगीन खंय आपसून पुतान जायत रे तुका कितले कोटी नव आमकां दिव्या घेता जाल्यार आजी म्हाका पुरो जाल्या हांव एक न्हीद देता मी तूं एक काम कर म्हगेले एक पांय किरडत राब आज एक न्हीद खोळ म्हाका एक न्हीद खोळ न्हू पांय चिरडून बैस तूं हें मात तुगेलें कुली म्हाका इतले वर्ष एक कितले सिंपल एक कितले तूं कोडी गेली का नाका तुका काय नाका आयज रात्री पांय चिरडून बसला रे पावलें हीच म्हाका व्हड कुली जाय जाल्यार तावं तुगेलें रीण आंदून हांव येता भायर मिंगिना आपकुली वय तुगेलें मातृ रीण आंदून भायर येता मिंचरडा पांय चिड्डीत बेसल खंय न्हीद कळटस न्हय घडी गेल्ली सक्काण गेलें फाल्ल जमचें आनीक हांव सुतान गेल्लें उठून तीन नाम रंदर पूर्ण घरा उठा उठ रे उठा म्हणून गिरडाली आम दिल्लें वय तूं म्हाका कुली दिवच्या वताल न्हय एसल न्हीद मस्त खळ्या तूं म्हाका मोल्ला घेवच्या जायना आपसूक कोणाक मोल्ला घेवचें संरक्षण करचें न्हय आपसूक पळोवंक घेवंक जाल्यार आमगेली ड्युटी कर्तव्य टॅक्स दिता ती तशीच प्रकृती म्हणल्यार आमकां आव प्रकृतीक चंद कोण पळोवंक घेवंक जाल्यार न्हय पळोवंक म्हणजे नाना प्रकार ड्युटी आमगेलें कर्तव्य आज आमी ते कर्तव्यान दुखून चुकल्यात वाट चुकले आमकां देवान केलेली सृष्टी रे बहुत चित्र जावन आसली विचित्र जावन आसली सृष्टी जाल्यार आमी तिका आमगेल स्वार्था खातीर पळया मनशाक देवान मृग आनी मनशान आसले एक व्यत्यास म्हळ्यार बुद्धी मृगांक अशी बुद्धी ना म्हणून आमी सांगना ती जाल्यार मनशा बुद्धी अतिरेक बुद्धी मृगांक ना म्हणल्यार चुकीचे विवेचना शक्ती बुद्धी मिळेल अर्थ आज आमी हाजे बुद्धी निमित्त
सगळे लोकांक आमगे हातांक काडू पळयतात पळया आमगे हे दोन मुर्तीन सगळो मनुष्य कुल जलदेवान एक प्रकृतीक रब्बम दिले आमकां एकल्याक मात्र न्हय सर्वांक हांगा रब्ब आशिल्ले अधिकारू दिला जाल्यार मनशाल स्वार्थ झडत गेले मनावर आम्ही कोणी आलोचन करना ती आमकां मात्र रब्ब दिले अधिकार आसा एक मुसाक एक मुयेक तांकां वरान 82 लक्ष कोटी जीवजाल लोकांक कितल जीवजाल मेल्यार 82 लाख crore हांकां सर्वांक रब्ब देवान अधिकार दिलो जाल्यार आमी कितें करता ती हांकां सर्वांक स्वार्था खातीर मारतस प्रकृती नाश करू आपसू मारतस तेमी मारता रे तिका एक संरक्षण करपाक जालें न्ही संरक्षण म्हळ्यार पळोवंक घेवंक जालें न्ही मागीर समया आमी कशी शास्त्र आजी मारत गेली आमगेल स्वार्थाक तिवे सोडतो आमकां एक एक्शन आसा जाल्यार एक रिएक्शनय आसा लोका नियम एक प्रवृत्ती करता जाल्यार एक वापास थंय दुखून एक प्रवृत्ती आसता आजच्या प्रवृत्ती निमित्त आम्ही सर्वे लोक पळया आम्ही केलेले नाशू आम्ही एकल न्ही भोगता ती सगळे जीवजाल जेन्ना भोगतात कशी एक आम्ही निमगितात किरांना दुखून मृग येतात आम्ही हौड गोंदळ करतात इतकी दुखून येता हस्ती येता एक हस्ती येयला पुरो जाल्ले आनी खंयची किती आशिल्ली हरिकोंबन्न त्या सुप्रीम कोर्टावरान पूर करून दिले आमी मागीर ताका कोपयलो सुप्रीम कोर्टाक काणू आनी जाल्ले जाल्यार तुमकां सब करता ती मागीर पळया ती अशी येताली वे आम्ही नाही ताका कारण आसतील नारप काजल ते मृगादींक आम्ही मार न्हू आमगेल स्वार्था खातीर कसनय दवर तावले पिवणे खेळू आराम कशी आता सांगेन ओसोन कोण केलें ओसोन प्रकृती संतुलितावस्था पळया देवान कशी केल्या कितल ओड ये रे आम्ही कार्बन डायऑक्साइड सोडता ती ते जीवजाल कितें करता प्राणी रूख ताका जीवच म्हण सांगचे शास्त्र आमगेलें पळया एक रूख कत्तोर काजले तेन्ना सांगेन शास्त्र एक रूख आमी कत्तोर काजले जीवचून कत्तरू जायना आमी ताका एक जीवच म्हणू आमी तागेले प्रार्थना करता रुखा आनी प्रार्थना करून आमी तो रूख कत्तोरचे देवान दिल्लेली शक्ती ताका वच्च्या जाय नाशा पुरो जीवच म्हण सांगचे ते दुखून तें वाडटा वृद्धी महाभारत आसा आदी आमगेलें तितून शास्त्र आसा महाभारतां सांगता ती ताका कशी आसता म्हण सांगता ती फुडें रुखा मनान माड्याक नाल्ल जाय न्ही ना जाल्यार आंब्याक फळ जाय न्ही म्हण सांगिल्लें म्हळ्यार मुणान धुवोर घालतली आनी त्या माड्याक येयले जाल्यार प्राणी कीड येयलो जाल्यार कितें करतली म्हळ्यार फळ जावंक आमी सांगून हल्ला दुखून उज्ज घाल तो धुवोर सोडटली उज्ज घालना धुवोर सोडटली धुवोर सोड सोडून त्या रुखा हें जाता पळया तें सोडा न्हंयचे ती रान माड्ड वयता ते माड्ड वयती आसता वोत पड जाल्यार तो वोत वच्चे कडेन वचून वाडोवन वरती येता ताका एक आसता म्हण सांगचे प्रकृतीक आमी तितून मर्याद दिवचे
तो काय जीवत्व असतं आम्ही ताका पूजन करचे आम्ही अश्वत्था पूजन करता ते पळया एक देव तांचो सर्व देव असं प्रकृती आराधक आम्ही अश्वत्थ मला सगळे वृक्षाकुलाक तांचो परमात्माच दर्शन शास्त्र आमगेन आम्ही ताका द्रोह दिवच्या ना देवान केल्ले आमी पळया तेच खातीर आमी कार्बन डायऑक्सायड सोडचे रूह किती करता ऑक्सिजन करता पळया आज ही लोकांक कितूर बुद्धवंत आमी ती करता न्ही अश्वत्था रुका म्हणा वता ते शेनवाराचे खंचके शेनील दोश आसा ताका अश्वत्था प्रदक्षिण करतात ताका ब्राह्मण म्हणून ताका उपनयन संस्कार करता ते अश्वत्थ विवाह करता ते एक अश्वत्थ ताका प्रदक्षिण करता ते आज आमी सोदून काडलें सायंटिफीक आमगेले कितले मालगड कितले बुद्धवंत अश्वत्था भितरी आज सायंटिफिकान हायस्ट ऑक्सिजन एक दिसाक 3 लाख टन ऑक्सिजन सोडता खंय एक अश्वत्थाचो परिपूर्ण वृक्ष पावला जाल्यार पळया आमी ताका देव म्हणून प्रकृतीक हे आमगेले संस्कार देवान ताका जाल्यार मनावर आमी ताका फ्री दितात काय आज आमी आमगेले स्वार्था खातीर सर्व नाश करू आराम तीनय आमकां नाश करू आज आमी कितलेकीच उष्ण तरंग खंय पेर आमी कारां तेंचेना हांगा कोची दुकुरेंचेना ते वेंद्रुती पालामा थंय ब्रिड्जाले की पळयलें थंय हें घाल्लें आसा बोर्ड डिग्री कितले आसा टायम पळयना आमी 11:35 40 डिग्री फूड आमगेले मालगड कितले बुद्धवंत आशिल्ले आजले तुमी मनावरा आज सिकिना की ಹೊನ್ನಾವರ ಅಂದುಕುನು ತುಗ ಅಂಗಂಚನ BH रोड ಮುಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರೋಡ್ ते आज ಎಂಚನ ಅಜ್ಜಿ ಜಲರಿ ಓಡ್ ಪನ್ಸಾರು ಕಸೆ आंब्यारो कसरे इति आमगल को तुमका रयाल रोड तो मैसूर रयाल बुद्धवंत कारण कितें म्हळ्यार आमी चमकून आमचे फुडें काही कार आसा टू व्हिलर आसा नाल्यार पड्या गाडी पड्या बांड सगळे आमचें हॉटेल खंय आसा सावटा म्हणून जालें आमकां सगळी ती येता वता वळेर ताळो चुकता पोट्टा बुके वचुका आंबो काडटरी पोणूस काडटरी पोट्टा बुके गेली सावटय जालें तशेंच टेन्शन नती नेमचें कितले बुद्धवंत आमी कशी प्रकृती पळयता न्ही म्हूण आलोचना करा आज आमी सर्व नाश करतली आमी नाश करतवचे आनीक प्रकृतीने आमकां खेळोवंक आराम तें देखून आमगेले मन्ना देख आमी पेरी लोक पळोवंक पेरी आमकां मन्ना सारकी थंय आनीक अडिमाली सगळ ते फ्रूट गार्डन हांगा आत्ता सांगीन हांगा आमी कितले की 15 वेरायटी केळी घालेली हांगा मोगर रोस पुरा घालेले पुरा हें कांय ओगनतील साय न्ही यो खाल्ला आनी वच्चे न्ही हर वेळेन ते वेळेर हर्बल आतेस्त झाड रुका झाड आयुर्वेदिक ते वेळेर नागार्जुनाने घरांत एक ओक्कद ओमकार ते वेळार हांगा देखून खंयची गंजा वचान सांगिना स्वामी हांगा आसता आपूण सांगून त्या नागार्जुनाक गाडी ते गाडयेर विकता भांडयेर ती भांडी हाडलेली
Saya bandia itu kono, am kanci jar jam gam. Saya kang oilen tu angkat saja tu. Ates boleh lah kalau tu. Am kalau tu kanci kono, malam oilen tu. Oilen. Satu oilen. Saya boleh riam kalau teram iwat cina. Yang ami kalau Islam kalau magalan wat mono. Atau tan sangina. Yang ajaran kesho cina nam kalau kita bante ila. Or zaman itu sangini amanat kaya got dasin है. Ay sangin tar. Or समय मन नांतु जल्दी angga milar समय की चीज़ सी कारण इत्ते. तसरे amgel कोने जन नान औरंगा. Calm and quiet. Kerala antanga एक calm and quiet itu mudio. Karnataka Bagmanda. Baik kurang ini je nasi. Surat kalau sate bagal re, perteka sate bagal mood malam gini. Jadi kaman koi, konai nati. Ani prakriti, pakshi, pragati puras, kami ada herdwara ni gallery. Gallery angkal tu na, tumi walking awatan tu boleh last 2013. Kami akban malah prakriti malah bahari pun, preet tu boleh ni. Kerja pakshi, ujar pakshi, shobdai kueta. Ai ka am kelak jasa wai sami mungkin kai mana awak jembaga tangtal sami urgadas jabro gelelak ai ko sei haritwara mast phala vriksha jado ilena samal ashram jan gelol samay jele preg jumla please ashram jan idia amgel parmanjalan sadan amekar kam dusya lochana amgel jager jalen kasan kita श्रेष्ठ देखा तीर्थ हरिद्वार काशी मोट मोट करने समय नहीं व्यासाश्रमो आश्रम मेला शब्दा और वहाँ अनेक प्रीति हर्बल गार्डन वृक्षोद्यान देवान कदर की एक वर्ष बीते समय मुक्त जान अमी कोर कामों नहीं देवान करों क्या हंगाई से न हंगाई कोर का जांगी देवबड़ी कोर का मस्त वर्ष दुगुस वेरी अमी अंगाद कुर्वच जना Paman tebale sangina na kabeli amgel sangina re koni. Jamla amgel yang sangin jale. Kesi padi korno tinam sorna. Hame aman natin munkal tantang ka. Peram gele ni. Saya tak boleh na am kai tiada ada mali. Anggai kelar kesi. Terus tayar ser. Game punya go via. Anggai Desember aile ni. Devil ko yare sangin ye bola anga to kon bar sonna me konjadi to kon mai koteshwara gelen koteshwara to ko play vache tavle din na pe ara am ka ek ko yare basru dal to sama ke man nan te bani kor kam na tin thai pam los ta ya sanka ayo tin char kada to kan sai kuch sama man nan am ke ko yare Jai Swami. Koryam ka 40 दिवस बीते रंगत कुंभार सो 45 दिवस बीते रे रूप का तोरनो yang kor itu dah clean korno jado ilare tejuwale di tane tikalam tayen kelano prakriti tejuwale di tane dinana ak Ramesh Naik mana dekat tak tu tak thought saja ngajar kalau berkata tak bahari sundo कारण itu मठ आंगरता है ना मैं अनेक 4 जना नहीं हैं गोर के जाम का तो एक तो लम्बे नहीं तकल पर मान जले ने तैयार जले ना नित्तर ताने ची अतंगा विले ताने ची तकले तो जन ते विले ले आकर कन्नड़ तो मलयालम नेत्रे आना तो कन्नड़ क्या पूरा जाना और जाएंगे तो ताने होम ग्रोन ताने चंद ये हम कहेंगे अंगा मुक्का जीने ना चंद Magiri kerteginare magiri anggai jalan sama sanggila 50 दिवस बीते जो रूप सका कातोर level को नहीं जाते tingkat अंदर में जाते level
तुम्ही पुढे कशी असे नाही म्हणे आमकां कळटा तुम्ही कोणे बच्चे नेत्या आम्ही वचून येता रानात असतो पुरासीन सांगा आम्ही हांगा तुझ्या रान एक पण तांकां बेसून आशिल्ली ही बेसून तुझ्या ना रानात असो वतालो आज वरान एक म्हणत स्वामी आम्ही रान्ना असो सांगा पळय स्वामी येयलेले स्वामी रान्ना असो ती हांवें पळोवंक स्वामी हांगा काय दिसता न्ही स्वामी केन्ना रान्ना वता स्वाम्यान हेंगिरे तांगेल्या रातचेर रे हे बरं मावच्या आणि एक साय समजा ते तयार वचा मग ते रानच ना पळया हर हर स्वामी भायर सोन आमकां दिसता एक वार एक की 1.5 वार आमी अशी भायर बसून आशिल्ली एक तसो रानांत धाक घेवन मारलो ताळे खेळ आशिल्लो तो सेक्युरिटीचो ताण ते दुखून वायनाडा दुखून तागे गांव वायनाड नांव इतकें कुमार कुमार ताण वायनाडा दुखून हांगा ओमकार सांगून येयलान वयलेलो पॅकेटार येळ जातालो आसले आसतात तुमी हांगा येळ वयलो ताण तोंड उडकी मान पुराजान चिपी दळसिनी आमगेले पाठ जाने धरलो ताका धरलो न्ही आनी वांग घालो रे हर हर ताका बेसू जेतले मेलो तो दीस ते बेसी एक पळोवया म्हण इतली रान्ना आसो एक बार भितर मला हांगा आसचिना संपूर्ण आशिना हें आशिना गवाय 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 म्हळ्यार ताका नांव विचार उडुंब उडुंब उडू उडू उडुंब इत्तूल होड होड इत्तूल होड होड अशी बंपर हांगा कितें आसता कळोवन तुका कितूल कीच कारवे आशिना खंयचे नाचती नाच नाका रानच मॅडम लावून चार म्हण रे कारवे आशिल मागीर ते वेळार रान आसना मागीर लेवल कोर्स आसो पयलीं मेयलें कशें आसता तायू आमकां आशेर गेले उकलो ताय आसले आज एक दिवसाक स्वाम्याल नवारी कित्याक हे सगळो आमकां मेड केल्यान स्वाम्यान जर मान कसनय नाचिन हांगा स्वाम्यान आद्य येयलेले बालकाश्रम केलेलो आमगेले चिरडुवान संस्कारवंत जामकां विद्यावंत जामकां सर्वे बोलीन स्वाम्याल नांवार बसरूरा केल्यान केरळांत तुयेंगेन समाज आसा तांणी बर्क जामकां वर्देन स्वाम्याल केल्यान मागीर ह्यो मोठ केलेलो वर्देन स्वाम्याल पुण्यतिथी उद्घाटन केलेलो मोठ ह्यो 93 मागीर स्वाम्यान व्हड मन्न कोर कोणानय करूं अशें दियत समाजाच्यांनी और स्वाम्यान आमकां करून दिलें कितें सर्वे कुळदेवळ एक कडेन येयल्यार सर्वे कुळदेव पांय पडका एक कुलदेवालान गृह नेमेलचे आमगेले समाजाचे सर्व कुलदेव एक कडेन पांय पडल्यार सर्व कुलदेवळाले अनुग्रह जाता स्वाम्यान जांग म्हणून कोण कुलदेवळ करून दिलें आमकां भाग्या ना रे जाल्यार आत्ता देवाल जयेन ಸ್ವಲ್ಪ जनपद येतात मागीर स्वाम्याल दयान पळय कसलेपणी कोरका स्वामी तागेल हटाक ताणेचे की हें कोर वृद्धास गेल आयज बालकाश्रमांक कोणूय ना रे तेंगेले बसरू आस रे अर्थ आमकां काडूं तेंच्या जायना हे बंद एप्लिकेशन आसा कोणाक येवच्या ना म्हाका फुडलो आसा 33 येता कोणूय आवट गोईंग ना तेंजाले पळय एक पवित्र म्हूण सांगता जाल्यार स्वाम्याल ते स्वाम्याल पांय जाल्या गेले नंतर हें जालें रे हांगा सदांत पयलीं ते स्वाम्याल समर्पण केल्लो आसा पुरो स्वाम्याल पाद स्पर्शान ह्यो गामूच चेंज करून सोडलो तें जालें नर्सिंग कॉलेज जालें सुदिंद्रा हांगा आसा तुमी कळ्ळें कळच्या पुरो सगळे स्वाम्यान करून दिलें एक स्वाम्यालें आनी नेक्स्ट इयर येता शेदमान उत्सव सांग स्वाम्याल एक अनुग्रह जामकां स्वाम्याल नांवार कांय ना ते खातीर स्वाम्याल नांवार आसूं का म्हूण आजी
झाड वयल्या यांग जायना आमगेल मन आम पेरेसी दिसन आमचे पेन ते आगेल तोटा गेले ते पुरुषोत्तम सिनेले हर्बल गार्डन असं एम काम जायचं ते बळे री ओ चुनेंचे आणि मन ना दिसन आज आम्ही प्रकृती पती मस्त कडे केले ना आम्ही मस्त गावात मस्त जाणा झाड दिले ना कित्या सर्वांनी ओमकार स्वाम्यान दिले नवे मिळाल्या ताजेर एक प्रीत येतल असं रे सोले नाही असं नामणान सांगना एकोला सगळे पुता नंगेल हटात 2 झाड घेतलं एक नाही 2 घेतलं जाय दिले आणि पळले मग बाप तू एक गेले दुसरे वाड्डन वे निघीन गंदा झाड वाड्डन रे निघीन ना एक पंत ठीक आहे मन ना सांगीन ना मी दिसता नाही प्रत्येक स्वाम्याला शतमान होतो स्वाम्याला गुडगा साकते बिंगड बोगोळ खंयच्यो रूख दिल्ले हरी दिव्या दिल्ले हरी ते म्हळ्यार तक एक इतकी सांगचे मनात एक दिसून आमची मेळटा नमंदोपी प्रवर्तते इत्ते म्हळ्यार खंयची बुद्धी नासली जाल्यार म्हाका किती मेळटा म्हणून तो करतलो तो व्यार करता नाजाल्यार एक जोली करता म्हाका किती तुका लाभ लाभ नातून कडेन कितें करता ना झाड वयल्या रूख जाल्यार कितकी वर्ष न्या म्हणून इतकी जावंका त्या पशी आमची एक कोरया स्वाम्या उडगासाक प्रत्येक उडगास असू काम स्मरण असू काम स्वाम्याले ह्यो रूख स्वाम्या उडगासा दिले जाल्यार तो रपता कितकी वर्ष रपता तो तशी स्वाम्याल ते उडगासा खातीर म्हूण आमगेल मनान तूं शेद न्हय ताजे 1000 वांट चडल्यार हितून रे शेदाचे एक स्वाम्याल आमगेल मनांत एक येयलें की 1 लक्ष आमगेल समाजा जनांक कर्नाटका आनी केरळांत प्रत्येक घरवंताक एक झाड दिमका म्हूण फल स्वाम्याल उडगासा खातीर स्मरणार्थ शाश्वत स्मरण ते आणि स्वाम्याल मठ आणून दिता म्हळ्यार स्वाम्याल प्रसादू मठा प्रसादू आता केल्याक एक लोक कशी वयता ते येतली आमी सांगता तुमगेल सानूच जाय आसूं जाल्यार एक वया आमी तुले स्वार्थी जाले म्हळ्यार फुडें आमगेल घरांत तूं एक माटया रूख आशिल्लो एक पपळ माटी आशिल्ली एक पणसा रूख आशिल्लो एक ल्हानशा परम एक आंब्या रूख आशिल्लो कोण वचता खोली करून खोटो करूं म्हळ्यार इटू आमी गई वचना अशें न्ही आज इटू मेळटा न्हू रे खोटो करून मेळटा तुला जाल्यार फुडान एक केळी वयता न्ही पक्कीना कोणें येयली घरांत ते केळी पान काणू आमकां वाडूं जाता संस्कार आशिल्लो आमगेलो आजी आमी हें कांय वयना कित्या आमी ती करतात घर वे रूख कातरतात रूख न्ही कातोर न्हू ते पुरा टायल्स घालतात टायल्स म्हळ्यार तें इतकी कित्याक ना फ्लोर टायल्स घालतात इत्या रूख वयल्या रे पल्ल पडला रे कोरी काडची कोणें कितल स्वार्थ आतां वेळा पोकेता देवान इतून सृश्टीयेंत वेत्या पळय उतलो पावस पडटा थोडी ती जाता न्ही हांगा व्हड पावस पडला रे हांगाचे रेवे गुणस एक करावळी बेल्टान हांगा दोगोन बॉम्बे वरान उदलो पावस पडो ते रेव तांडून घेतली योज पार तूं हरद्वारा पड उवार मिनिट भितर प्रकृती देवान सृश्टीयेंत गुण महिमा आजी आमी ते सगळं रूख न्ही नासतिल्ल्यान इतली जाता ते टायल्स घाले उद्दावण वच गई रोडार वता ना जाल्यार अंतू जाता ड्रेनेजान खणये वता वळया कितले चांग आशिल्ले आमगेले विचार हे आजी सर्वे नश्ट जातले आमकां हे वेळेर एक साय आसतलो आमगेलो ह्यो व्हड रूख जायना हे पुरा ग्राफ्ट केलेलो रूख ते व्होवन एकल्यार घरांत एक रूख पण येवंक एकल्याक 2 रूख आमच्या जाय
तुगेल घरा म्हूण मात्र नाही आमगेले ऑफिस आसा नाजाल्यार खंयचे मला तागेले अंगडी आसा नाजाल्यार तुगेले फ्लॅट आसा म्हणल्यार का थंय एक सायारी आसतलो न्हू तो फ्लॅटाक साय सोडका येशी उदलो साय सोडका म्हणून नाजाल्यार तुगेले अंगडी आसा अंगडी येवया तुगे एक फॅक्टरी आसा सानी ते येवया आनी सरकार हाडटा खंडीत हाडटा एक नियम तुगेले उतले फॅक्टरीक उतलो तयार रुपंका येयची आनी एक 5 वर्स भितर आडकाची जाता इथे आता कार्बन हें सोडता आसा झिरो लेवलार हाडका ते देखून आमी आमगेले आयच्या दिसा देखून आमगेले मन्ना दिसता म्हळ्यार एक लोक आतां आमी हांगा देखून वचचे फुडें आमी उलोवन जाल्या सगळीं हांगा देखून वचचे फुडें आतां जुनान भायर सरता ती जाल्यार एर्नाकुलम कोची सगळ्या हांगा एक थोडे केरळान आमकां सुलभ इतला ग्राम आसा तांगेले द्वारा दिवंक जाता जाल्यार तुमी सर्वांनी हे प्रसाद तर ओम चितयचे आमकां नंतर थोडचे आमच्या ना इतिहाक आमी पंजाबी आमगेले मठांत चातुर्मास आवळेरी 2017 आमगेले घरान न्हू एक रूख येयलो येयलो ते मस्त झाड आशिल्ली मस्त झाड आसा आनीक इतली जालें आमी अरे झाड खंय उंच्या उतरांक साय ना म्हणून एक राय रे रोड सायडाक मस्त साय आसा ते रोडार एक वया रे जाय स्वामी आमी जुना चातुर्मासा बेसचे ना बेसलेले वेळे बेसचे 2 दिवस पुडकी पयलोच हरा खंयची एक जाम न्हू आमी खंय तशी वचची न्ही ना भायर सरचे दिवस भायर सरचे एक वार फुडें अशी गच्ची गेले न्ही ती झाड आसय रे ते सर्वेय करपून गेले उडद्रोह तो पळया वन महोत्सव म्हणून सरकार कितले लक्ष झाड आसा वयतात ही जी झाड आसा जाल्यार वयल्यान व्हड जाव न्हू वयल्यार जाल्यार ना ताका पळोवंक येमका चोमका चोमचे मला चोमचे म्हणून ताका उदानी घालता म्हणून तेन्ना देखून म्हळ्यार शिवलोक हाजे तर ना जाल्यार काल तशी रबिला सांग फामी आमचे इत्ताच धर्म ताका उदागाल वाडोवंक सरकारान उतलो लक्ष वयले गेल्यार हांगा कितलो रान घेतलो आशिल्लें ताका अशी एक नांवाक ते खातीर न्हय हें वयल्यान सार्थक जें आमकां कित्याक सर्वे घरांत एक संस्कार आनी एक आमकां उदका साक मरणार्थ केदनाय वळोवचें स्वाम्यान सद म्हूण मात्र न्हय देवा शुक्रेन स्वाम्यान मुक्त जावन तेमकां मात्र स्वाम्यान नेक्स्ट इयर पंप वर्स जाता आसा ते एक उदका साक कर्नाटकान मागीर मुखार दिता ती विवेकानंदा सूचना ते एक जाता आतां कित्याक म्हणल्यार पावसाक आनी कोण कितें वर दिता ती ते वर दिवच्यांक एक जबाबदारी आसा आतां एक घरांत 10 झाडांचे आजत जाल्यार ते कोण की वर दिवंक ते घरां व्हरून दिवंक आमी अशें दिल्यार हे न्ही दवरता ती हे आमी उदकाक हे प्रकृती आमी करची सेवा रे देवाल सेवा मठा म्हूण मात्र न्हय प्रकृती करची सेवा आमी घरां व्हरून देव न्हू एक झाड पडटा आनी ओमची तशी जावंक थंय नाजाल्यार दिल्ले अशी मेळ्ळें न्ही कांडवर जालें तेजें आमचें आना अशी एक मनांत आसून हे व्हड एक सेवा कित्याक आमी उदकाक झाड वाटून लायल्यार एक 30 वर्स पूण ताका खंडीत आयुश्य आसा स्वाम्यार एक उदकाक कारणीभूत जाता स्मरणार्थ मात्र न्हय प्रत्येक घरांत तूं ये स्वाम्यार एक उदकाक उद्यान तेका आजी प्रारंभ जाला तशी व्हड एक जबाबदार रे सान जबाबदारी सर्वांनी मेळ प्रितीन हेंचे आमचे तशी देवान करून घेमका आनी प्रकृती केदनाय आमगेली अनुग्रह प्रकृती ही प्रकृती मेल्यार ही प्रकृती न्हय ही प्रकृती जड प्रकृती म्हणटात हाका अभिमानी हे प्रकृतीक अभिमान कोण महालक्ष्मी ही प्रकृती 25 तत्वान सृष्टी केलेल्या देवान अव्यक्त तत्व ताका लक्ष्मी विशेष लक्ष्मी अनुग्रह आमकां लक्ष्मी अनुग्रह आनी तें
आमकां जाम काजलेले वेले आमी मागता आयकतन रे देवाली सगळे पूज्य जाले आमी मागची त्या प्रकृतीली मागुचे काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वीं सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः सज्जना सन्निर्भया ब्राह्मणाः पळया आमी मागचे पळया आमगेल खातीर मागिना तांगेल संस्कारान आमी मागचे प्रकृती संतुष्ट जावन आसो केदनाय सत्य श्यामळ जावन आसो ती सत्य श्यामळ पळया सत्य श्यामळच जाल्यार देव प्रकृती भाव स्वरूपार जाम काजले सर्वे दिसता हे देवान परमात्मान ह्या नरसिंहान श्री लक्ष्मीपती वेंकटेशान कुलदेवानी पुरा अनुग्रह कोर हे जमचे काम सर्वे अंग रूपार जान आमी लेखिल्ल्या देवान मागीर भवान करून घे ताज्यान प्रकृती अनुग्रह आमगेल समाजान गेले री एक घरांत येयल्यार समाजान येता ही आमगे लागीं पळयल आमगेल समाजात दुसरे आसती तांकां एक प्रचोदन जाता प्रचोदन जमचे तशी देवान अनुग्रह करून विशेष समाजान बरेपण करता तुमकां मात्र न्हय सगळेच काम मुखार आमगेल समाजाक मुखार सोड देवान करूंक तशी देव तुमकां आनी बरेपण घरांत सुख की समाधान की लक्ष्मी अनुग्रह की निरंतर असते तशी देवान अनुग्रह करचेला तुका म्हूण पुन्हा हा देवान प्रार्थना करून रबेतात संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद
शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन